नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतली प्रधानमंत्री तशेंच गृहमंत्री अमित शहांची भेट। गोंयच्या वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर केली चर्चा। गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या राहुल गांधीन घेतली काँग्रेस आमदारांची भेट। गोंयची राजकीय स्थितीचो घेतलो नियाळ। आमदारांची राहुल गांधी कडेन महत्वाची मागणी। फोंड्याची 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला आदेश। बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेरूय येतली गदा। कावरेपिल्ला पंचायतीच्या स्टॅम्पाचो आणि लेटर हेडीचो सरपंच करता गैरवापर। बेकायदेशीरपणान काडटा स्टॉप ऑर्डर। आरजीचो कार्यकर्तो आदित्य देसायाचो आरोप। पेडण्या खासगी बस मालकांचो मनमानी कारभार। कदंबा बशींची सोय लेगीत बाद। पेडणेच्या प्रवाशांचे हाल। आणि बोंडला प्राणी संग्रहालयाच्या नूतनीकरणाचो मास्टर प्लान तयार। टप्प्याटप्प्यान जातले नूतनीकरण। 150 कोटी रुपया खर्चाचो अंदाज। मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। आणि आता खबरो विस्तारात। केंद्रीय मंत्री अमित शहाची भेट घेतल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली। तांच्या वांगडा केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आणि नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। पानाचेर काडिल्ले देवी लयराय देवीचे चित्र ह्या वेळार मोदींक भेट म्हणून दिल्या। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान पंतप्रधाना वांगडा गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केली। नमस्कार। फाटले 2 दीस जाले राणा मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी दिल्ली वचून अमित शहा हांची भेट घेतिल्ली आणि वेगवेगळ्या गोंयच्या विशयांचेर तांच्यांनी डिस्कशन चर्चा केलेली। आयज परत गोंयचे सीएम प्रमोद सावंत हांच्यांनी अमित शहा हांची भेट घेतली आणि ताचे उपरांत अमित शहांची भेट घेतल्या उपरांत तांच्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। तांचे कडेन डिस्कशन केले। तांच्या बरोबर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आशिल्ले आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हे सुद्धा आशिल्ले। तांच्यांनी नरेंद्र मोदीक भेट म्हणून लयराई देवीची एक फ्रेम भेट तांकां केल्या। ह्या सगळ्या वयल्यान हे दृश्य पळयत जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की राजकीय चर्चेक खंय तरी आतां राजकीय चर्चा गरम जावपाक लागल्या। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली। तांच्या वांगडा केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आणि नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। 2 दीस पयलीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे अमित शहाची भेट घेवन येता थंय आसा। आता विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची भेट घेतली। हे भेटीत नेमकी कितें चर्चा जाली आसुयेत असो प्रश्न सगळ्यांक पडला। विधानसभेचे अधिवेशन चालू आसा आणि विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतला। देखून राजकीय समीकरणांक बरो सोतो आयला। आमी फाटीं पळोवंक गेल्यार 2 दीस पयलीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी 2 दीस पयलीं गृहमंत्री अमित शहाची भेट घेतलेली। फाटोफाट आता मुख्यमंत्र्यान सुद्धा अमित शहाची भेट घेतल्या। मुख्यमंत्र्यान आज दोतोर प्रमोद सावंतान फेसबुका वरवीं कळवणी केल्या। त्यांनी सांगला फेसबुका वरवीं कॉल्ड ऑन हॉनरेबल युनियन होप एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाहजी अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायक एंड गोवा राज्यसभा MP श्री सदानंद शेट तानावडे एट द पार्लियामेंट हाऊस न्यू दिल्ली। ह्या फाट मुख्यमंत्री एकटो वचूंक ना, त्यांच्या बरोबर आसात श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे ह्या तिगांनी मेळून भेट घेतला। आणि ह्या भेटीची हेतू कितें चर्चा जाला अजून काय कळोंक ना। विश्वजीत राणे फाटोफाट मुख्यमंत्र्यान ही भेट घेतला म्हणून जी राजकीय समीकरणां आसात तेका ओतो आयला। हेज्या पयलीं सुद्दां अशीच गजाली जाल्यात। विश्वजीत राणेन ह्यान पयलीं एकटे वचून
गृहमंत्र्याची भेट घेतला आणि फाटोफाट प्रमोद सावंतूय त्यांच्या फाटोफाट वचून मेळ्ळ्यात. देखून राजकीय समीकरणां कशी बदलता आनी फुडें कितें जातलें जी उमळशीक सगळ्यांकूच जावन रावल्या. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राहुल गांधीन एका रातीच्या गोंयचे खासगी भोंवडेर काँग्रेस आमदारां वांगडा एक बसका घेतली. तशेंच आकय म्हापशा समाज वावुरपी स्टॅनली ब्रागांझा हाच्या घराक लेगीत ताणें भेट दिली. गोंयच्या काँग्रेस आमदारांनी राहुल गांधी कडेन एक म्हत्वाची मागणी केल्या. नमस्कार, हांव विश्वनाथ. आणि गोंयांत सध्या आमी जर पळयत जाल्यार राजकीय घडामोडी ह्यो मोठ्या प्रमाणान काय फाटले 2-3 दीस घडलेल्यो दिसता. सगळ्यात पयली सुरवात जी जाली ती विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री हांच्यांनी दिल्ली वचून अमित शाह हांची भेट घेतली. अमित शाह यांच्या वांगडा भेटीचे जे फोटो आहा ते सोशल मिडियाचेर विश्वजीत राणे हांणी घातले आनी तेतून तांच्यांनी मेन्शन केल्लें की गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आपूण अमित शाह हांचे कडेन भासाभास केली. सो ती एक राजकीय भेट जाल्या उपरांत रोखडीच मागीर आनी एक बातमी आयली ती म्हणजे काँग्रेसचे राहुल गांधी हे गोंयांत येतात आनी हो तांचो दौरो हो प्रायवेट आसतलो, म्हणजे खाजगी दौऱ्याचेर ते येयल्ले. आतां काल राहुल गांधी खाजगी दौऱ्याचेर गोंयांत दाखल जाले आनी आयज सकाळीं ते परत भायर सरले गोंयच्यान वचपाक. काल राहुल गांधी जे गोंयांत आयले तांच्यांनी गोंयचे जे तेंचे आमदार आसात काँग्रेसीचे 3 आमदार, त्या भायर गोंयचे काँग्रेस प्रभारी माणिकम टागोर आणि गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या वांगडा तांच्यांनी बसका घेतली आणि बाकी कोणाक ते मेळूंक ना, कारण हो तेंचो प्रायवेट दौरो आशिल्लो. आतां ह्या भेटीन आमदार, प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारी यांच्या वांगडा जी राहुल गांधी यांच्यांनी बसका घेतली, त्यांच्या वांगडा कांय वेळा खातीर चर्चा केली. हेतून जायते वेगवेगळे विशय राजकीय चर्चेक आयले, जसो की लोकसभा वेंचणूक जी आहा ती आतां लागीं येयल्ली आसा आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर काँग्रेस पक्षा तर्फे लोकसभेचे उमेदवार जे आहा ते बेगिनात बेगीन पक्षान जाहीर करचे अशा तरेची मागणी सगळ्या आमदारांनी राहुल गांधी यांच्या कडेन केली. त्या उपरांत गोंयांत पक्ष वाडी खातीर किंवा पक्ष परत उबो करपा खातीर, पक्ष बिल्ड करपा खातीर राहुल गांधीनूय कांय सूचना ह्यो काँग्रेसच्या आमदारांक दिल्ल्यो आसात. प्रदेशाध्यक्ष पाटकर आणि प्रभारी मणिकम टागोर हांकांय तांच्यांनी कांय ज्यो आसात त्यो कांय सल्ले दिल्यात. ती राजकीय चर्चा जाली की सद्या राजकीय सिनारियो गोंयांत कितें आसा हाजी सगळो जो आढावो आसा तो राहुल गांधी यांच्यांनी काँग्रेस आमदार त्या प्रमाणे प्रभारी मणिकम टागोर, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या वांगडा उलोवन घेतलो. सो एकंदर कालची जी राहुल गांधी यांची जी बसका आसली ह्या बसकेन मेन मुद्दो जो चर्चेक आयलो किंवा जो मुद्दो राहुल गांधी यांच्या फुड्यान मांडलो गेलो तो म्हणजे लोकसभे खातीर बेगिनातल्या बेगीन काँग्रेसीन उमेदवार जे आहा ते जाहीर करचे अशी मागणी काँग्रेसच्या आमदारांक कडल्यान ही राहुल गांधी हांकां तांच्यांनी केल्ली आसा. त्या उपरांत राहुल गांधी हांच्यांनी म्हापशां सुद्दां वचून एक सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांकां ते मेळ्ळे, त्यांच्या घरानूय कांय वेळ ते रावले, तेंच्या वांगडा भासाभास केली आनी आयज राहुल गांधी जे आसा ते परते गोंयच्यान भायर सरलेले आसात. अमित शाह आणि विश्वजीत राणे यांची भेट त्या उपरांत राहुल गांधी हांचो गोंय दौरो गोंय दौरो म्हणण्यापेक्षा त्यांची ती प्रायवेट दौरो आसलो आणि थोड्याच वेळा खातीर आसलो. एक राती ते रावले आनी दुसरे दिसा ते गेले. त्या उपरांत तिसरी एक मोठी बातमी येयल्ली ती आसा ती म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेल्ले आसात आणि भाजपच्या सगळ्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक प्रमोद सावंत हे दिल्ली मेळटले. अमित शाह आसत किंवा बाकीचे नितीन गडकरींची सुद्धा ते भेट घेवपाक शकतात आणि नव्यानूच त्यांच्यांनी सोपूतविधी घेतला राज्यसभा खासदार म्हणून गोंयचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष जे अजून आसात ते सदानंद शेट तानावडे हांकां सुद्धा प्रमोद सावंत हे दिल्ली मेळटले. तर गोंयच्यान दिल्ली वचपी लिडर आणि दिल्लीच्यान राहुल गांधी हे गोंयांत येयल्ले. सो ह्या 1-2-3 दिसां खातीर फाटले 1-2-3 दीस आनी आयज परत मुख्यमंत्री दिल्लीक गेले. ताका लागून गोंयचे लिडर दिल्ली वचप, दिल्लीचे लिडर गोंयांत येवप अशा तरेच्यो राजकीय घडामोडी गोंयांत घडलेल्यो आसात. आमी जर पळयत जाल्यार विश्वजीत राणे हे दिल्ली वचून आयल्या उपरांत रोखडेच आतां मुख्यमंत्री सुद्धा दिल्ली गेले. त्यामुळे खंय तरी एक चढावड आमकां परती दिश्टी पडटा की विश्वजीत राणे दिल्ली वचून येयल्या उपरांत मुख्यमंत्री परत दिल्ली वचप हें आतां फर्स्ट टायम जावंक ना. तर हेच्या पयलीं अशें जालां की विश्वजीत गेले आनी रोखडोच मागीर CM सुद्धा दिल्ली वचून तांच्यांनी भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या किंवा तांकां ते मेळ्ळ्या. एका वटेन गोंयांत विधानसभा अधिवेशन पावसाळी सुरू आसा आनी आतां ते निमण्या पावण्यार येयल्ले आसा. 10 तारखेक शेवटचो दीस आसा आनी अशा ह्या विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना गोंयचे लिडर दिल्ली वयतात आणि राहुल गांधी सारको एक नेतो राष्ट्रीय स्तरा वयलो जो गोंयांत येयलो खाजगी दौऱ्याचेर, पूण तेची हांगा गोंयांत तेंच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष आसतले किंवा प्रभारी आसतले आनी आमदार हेंच्या वांगडा राजकीय चर्चा ही जाल्ली आसा. ढवळी फोंड्या वाठारांतली 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. हातूंत बेकायदेशीर स्कॅप यार्डांचोय आस्पाव आसा.
2017 सावन ह्या बांदकामाच्या प्रकरणांत न्यायालयांत आशिल्ले. 6 वर्सां उपरांत कोर्टान हो आदेश दिलो. ढवळी, कवळे तसेच फोंड्या वाठारांतली 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो म्हत्वाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. हालींच ढवळे स्क्रॅपयार्डाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत हे बेकायदेशीर बांदकामाचे प्रकरण परत उप्राशिल्ले. 2017 वर्सा सावन ह्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय जावची म्हण न्यायालयात याचिका लेगीत दाखल जाल्ली. निमणे 6 वर्सां उपरांत संबंधित बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवपाचो आदेश आता न्यायालयान दिला. खबर आसा की काल आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या जातून ढवळेची 7 इलिगल स्ट्रक्चर्स डेमोलिश करपाची ही ऑर्डर आसा. 2017 वर्सा पंचायत सेक्रेटरीन एक सर्क्युलर काडलेले आनी तितून ढवळे खूबशी इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा म्हणून त्या सर्क्युलरान बरयलें आनी पंचायतीक सांगलें बीडीओ बरोबर की तुमी इन्स्पेक्शन करा म्हणून. आनी तेन्ना मागीर इन्स्पेक्शन करून थंय खूबशी इलिगल स्ट्रक्चर सापडलेली आनी मागीर पंचायतीन डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली. ताजे उपरांत ही केस अपिलान गेलो. काशीनाथ तिमा ढवळीकर एलायन्स गावडे म्हणटा ते पंचायतीच्या ह्या डेमोलिशन ऑर्डराचेर अपिलान गेले. एडिशनल डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत मडगांव ही केस चलताली. खूब फावटी ताणें ती केस डिले करपाचो ट्राय केलो. खुबश्यो अपिल्स फायल केल्यो. हायकोर्टान परत वतालो, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वतालो आनी अशें करून करून ती केस 6 वर्सां जाली तशीच आशिल्ली. तेजे उपरांत ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आयली. डिस्ट्रिक्ट कोर्टानूय बीन आमच्या फावरानूच ऑर्डर पास जाली. तेणें 3 हाऊस टॅक्स रिसिप्ट प्रोड्यूस केल्यो आनी सांगलें की आपल्याली घरां इलिगल घरां आसा म्हणून थंय. पूण जी 10 घरां आमी दाखयल्ली तितूंतली फक्त तो 3 म्हणटालो की आपल्याली लिगल, बाकीच्यांचे कांयच तो प्रूफ दिनाशिल्लो आनी ह्या खातीर ती मॅटर बेश्टी ड्रॅग जायत उरलेली. काल हायकोर्टान हो बरो एक निकाल आमच्या फावरान दिला. पंचायतीक हांव कंटिन्युअसली ह्या केसीन रिप्रेझेंट करतालो. जेन्ना मे म्हयन्यान ढवळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की स्क्रॅप यार्डाक एक मोठो उजो लागलो. ही सगळी स्ट्रक्चर्स आसा ती ह्याच स्ट्रक्चर हे जे स्क्रॅप यार्ड उजो लागलेलो तेज्या कुशीकची सगळी स्ट्रक्चर्स आनी तेजे उपरांत मागीर आमी ह्या केसीची जी सिरियसनेस आसा त्या खातीर हांवें एडवायस दिल्लो पंचायतीक की आमी एक बरो सिनियर एडवोकेट हितून काडया हायकोर्टान, जाणे करून हे जे न्यूसेन्स आसा, हे सगळे इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा, इलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आसा, हाचेर आमकां एक बरी ऑर्डर मेळटली आनी काल त्या प्रमाणे आमकां पंचायतीक ही बरी ऑर्डर मेळ्ळ्या. कावरे पिल्ला पंचायतीच्या लेटर हेडाचेर शेल्डे पंचायतीच्या सरपंचान स्टॅम्प आणि सय करून एक स्टॉप ऑर्डर दिला. हे पयले फावट न्हय तर ह्यान पयलीं असली कामां शेल्डे पंचायतींत जाल्यात. शेल्डे पंचायतींत खूब भ्रष्टाचार चल्ला असो आरोप आरजीचो कार्यकर्तो आदित्य देसायान केला. ह्या संदर्भात पंचायत संचालनालयाक लेगीत पत्र बरयला आनी ह्या प्रश्नाचेर शेल्डे पंचायतीक जाप विचारल्यार पत्रांत चूक जाल्या अशें कारकुनाचें म्हणणें. सो ही जे हें आसा म्हणल्यार कावरे पिल्ला पंचायतीच्या लेटर हेडाचेर हांगा शेल्डे पंचायतीचो स्टॅम्प, सरपंचाची सिग्नेचर हें यूज करून तेणें एक स्टॉप ऑर्डर इश्यू केला. एक्चुअली हें जावपा नाका आसलें, कळ्ळें. सो दीस इज अ क्लियर केस म्हणटा ते हेजे लायक फॉर्जरी टायप केस आसा ती. सो हेका लागून आमी आतां कंप्लेन घातला हेजेर, डिरेक्टर ऑफ पंचायताक कंप्लेन घातला. आनी शेल्डे पंचायत जी आसा हितून हेय एकच इरेग्युलॅरिटी न्ही. तुमकां अशें दिसत की एक लेटर मेळ्ळें आनी आमी कंप्लेन बी घातला, अशें कांय ना. हेजे पयलीं आमी स्क्रॅप यार्डाचेर कंप्लेन घातल्यो. इलिगल हें जें आसा कन्स्ट्रक्शन जी जाल्या थंय सगळे मायग्रंट कन्स्ट्रक्शन जालें तेजेर आमी कंप्लेन घातले कडेन आसली. मागीर तुमी शेल्डे तळ्याचो इश्यू जो इतलो गाजल्लो तेंय पयले कडेन आसलें, तेजेर अजून म्हणल्यार पंचायतीन दुर्लक्ष केलां. सो अशें शेल्डे पंचायतीन खूब इरेग्युलॅरिटीज चल्ल्या, म्हणल्यार कायंड ऑफ करप्शन यू कॅन से, कळ्ळें. सो तेका लागून आमी लास्ट मागीर आमगे कंप्लेन घातली आतां. पंचायतीन जे एक पर्सनल मॅटर आसलेलो तो खंय तरी एनओसी दिवपाक जाय आसलेली. ते एनओसीचे जे हेडींग आसता ते शेल्डे पंचायत म्हणून बरयल्लें आसपाक जाय आसलेलें. ते खंय तरी चुकोन पिल्ला पंचायत म्हणून येयल्ले कारणान हांगा खंय तरी जे हांगा पॉलिटिकली इनवॉल्ड आसा, जे समाज वावरपी कार्यकर्ते आसात हांगा, ते खंय तरी तेंचे भितर एक डावट असो येयल्लो आसा
तो म्हणल्यार की हांगा खंय तरी हे पंचायती भितर करप्शन तशें घोपला करपाचे प्रयत्न जालो अशें तेंचें म्हणणें आसा. जेन्ना आमी ही गोश्ट क्लार्काक विचारली पंचायती वचून शेळडेच्या, तर तो म्हणपाक लागले बाय मिस्टेक जाला, खंय तरी 2016ची जी फायल आसलेली पयलींची जो काम करताले त्या PCचे ते खंय तरी चुकोन जाल्या. पूण आतां जे आदित्य जो आसा तो RG पार्टीचो जो आदित्य कार्यकर्ता आसा आमचो, तेजे म्हणण्या प्रमाणे सपोज हे समज बाय मिस्टेक जाला जाल्यार एका करेक्शन करपा खातीर 8 दीस कित्याक लागता. 8 दीस सपोज क्लार्क काडून खंय तरी पिवना कडेन दिता, पिवन व्हरून सरपंचा कडेन सायन दिवन तें खंय तरी प्रिंटा दिता, मागीर तें आउटवर्ड करता. इतलो व्हडलो प्रोसेस जाता जो सरपंचान हेजेर कशी लक्ष दिलें ना, बाकीच्यांचें लक्ष हेजेर कशें गेलें ना. तर येदी व्हडली मिस्टेक करपाक खंय तरी करप्शन करपा खातीर ही मिस्टेक केल्ली असो तेणें आरोप लायिल्लो आसा. आनी तेणें अशेंय म्हणलां की हे जे सरपंच आसा ते ह्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचे ना. अशें बाकीचेय लोक म्हणटा की येदी व्हडली मिस्टेक करता जाल्यार सरपंचान दोळे उगडून सायन मारपाक जाय आसलेली, की आतां येदी व्हडली मिस्टेक जी जाल्ली आसा ती खंय तरी सरपंचाची मिस्टेक आसा. जेणें आतां जे कागदपत्रां आसा ती खंय तरी मेजर कागदपत्रां आसा ती खंय तरी चुकली जाल्यार लोकांक हांगा सफर करपाक पडटा. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी खासगी बसवाल्यांचो मनमानी कारभार चल्ला. सरकाराच्यो कदंबा बसी केन्ना मदीं बंद पडत ताचो नेम ना. ह्या सगळ्यात गैरसोय जाता ती गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या सामान्य लोकांची. पेडण्या म्हालांतूय तीच परिस्थिती आसा. कोविड काळात बंद जाल्ल्यो बशी कोविड सोंपलो तरी आजून सुरू जायनात. कोविडाचे निमित्त करून बसवाल्यांनी गांवांत वचपाचें सोडून दिलां. आतां कोविड सोंपलो मात बसी सुरू जाल्यो नात. खाजगी बसवाल्यांची ही तरा जाल्यार सरकाराच्या कदंबांची दुसरी तरा. ती केन्ना बंद पडत ताचो नेम ना. पेडण्या म्हालांत लोकांक बाजारात वचपाक, हेर कामां खातीर यो वच करपा खातीर वरांची वरां तातकळून रावचें पडटा. प्रवासी कोरगांव, मायण, हरमल, केरी आदी भागातले प्रवासी पेडणे तालुक्याचं ठिकाण असल्या कारणान हे ठिकाण तालुक्याचं केंद्र आणि या ठिकाणी कार्यालय सगळी सरकारी जी कार्यालय आहेत या ठिकाणी आहेत आणि आपल्या कामासाठी हे वयस्कर लोक, महिला, युवा युवती मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येत असतात पेडणे बाजारपेठेत. मात्र त्यांना घरी जाण्यासाठी 2-2-2.5 तास इथं तात्काळ राहावं लागतं. मोठ्या प्रमाणात या भागात खाजगी बसेस होत्या, मात्र त्या अलीकडच्या काळात कोरोनाच्या काळानंतर ते खूपशा बसेस बंद आहेत आणि जे वाहतूक खाते आहे आमचं पेडण्याचं कार्यालय त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. हे एकतर बसी त्यांनी या ज्या रूटवर आहेत त्यांना निर्देश द्यावे परत सुरू करण्यासाठी, नाहीतर कायमस्वरूपी ते बंद करून या जागी सरकारने कदंबा जी बस व्यवस्था आहे त्याची सुरू करावी, जेणेकरून जे प्रवासी या ठिकाणी तात्काळ राहतात 2-2 तास त्यांची जी समस्या आहे ती. कितल्या वरां जाली तुमकां रावन? 12 कितल्यांक बस आसता ती हरशी? एका आसता. परस्ते बस ना. कितलो वगत जालो? हरशी कितल्यांक येता बस? 12:30. कितें जालें का बशी कितें जालें म्हणटा? कारचें मोडल्या खंय. कितल्यांक बस येताली हरशी? 12:30 खंय येताली पेडणे ती ना बस. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर. बोंडला खातीर केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणा अंतर्गत मास्टर प्लानाक मान्यताय मेळ्ळा. बोंडलाची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या देखून एकाच वेळार बोंडलाचें अपग्रेडेशन करतले अशें थारायलां अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. बोंडला अभयारण्य पळोवपा विशीं लोकांच्या मनात आशिल्ली उमळशीक आतां कमी जाल्या. हांगासर येवपी लोकांचो आंकडोय देंवला. हो आंकडो वाडोवपा खातीर रान खात्यान कसली उपाय येवजण केल्या असो प्रश्न आमदार क्रूज सिल्वान विचारिल्लो. सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान जाल्ली आसा, केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा. ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज आहा. आमी जे पीसमील आमी जे करता, आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न, म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचें परिवर्तन थंय करूं शकतले. तुमचो जो उद्देश आहा की दीस शूड बिकम अ स्पॉट वीच इज व्हेरी अट्रॅक्टीव विथ ऑल द फॅसिलिटीज अँड वी शूड मेक इट वन ऑफ दॅट युनीक जस्ट लायक मुंबय बायकला झू वीच हॅज बीन एब्सोल्युटली ब्युटिफुली डन. आमी तेच चर्चा केल्या PCCF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां कशें फुडें वचूंक जाय.
पीस मिलान तुम्ही काय गोष्टी करू शकता. पीस मिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी करपाक शक्य, पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनचे अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना. इट वील हॅपन इन फेजीस. बट दीस इज वॉट दॅट इज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. Third question, sir. So, eco tourism complex on Bondla, it is in a working condition. हांव तुका एक फ्रँक सांगता की जे तूं म्हाजे कडल्यान तुवें प्रश्न विचारूंक ना, पूण म्हाजे कडल्यान तुका फ्रँक उत्तर जाय जाल्यार परिस्थिती थंय बिकट आसा. ते ओवरऑल तेजे वेगळ्या तरेन आमकां ते रेनोवेट करून रिफर्बिश करपाची गरज आसा. आनी ते प्रश्न तेणी विचारल्यार कदाचित काय तो म्हणटा आसूं येत, पूण विदीन द फ्रेमवर्क्स आनी तेंचे अथॉरिटीचे वेगवेगळे गायडलायन्स आसा. त्या गायडलायन्साच्या आदाराचेरूच ते करूं शकता. म्हणून आमी ते फावंडेशन केल्लें आसा. जर फाल्यां कोणाक फावंडेशन जे बाब विजय सरदेसाय म्हणटा की हे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे कितपत पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप बोंडला झूचे म्हाका दिसना की ते तुमी त्या तरेन जर तेंचे कडेन खंयचो सेक्शन ते अथॉरिटीचे अंडर आहा म्हाका ते वाचून दाखयचे, कित्याक म्हाका काय म्हाजे नजरेक येवंक ना. हेच सांगता मरे तुका. आनी कितें आहा स्पीकर सर की सांगपाक सोंपें आसता, पूण वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीचे संबंदीत जे कितें विशय आसता तेजो कायदो बी वेगळो आसता. खासगी दौऱ्यार आयिल्ले काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी परतून दिल्ली वतना गोंयच्यान जॅक रसेल टेरियर ह्या जातीच्या सुण्यांचे 2 पेटे ते घेवन गेले. गोंयांत आयिल्ले कडेन ताणें म्हापशेचे समाज वावुरपी स्टॅनली ब्रागांझा हांचे घरा भेट दिली. तांगेरच्यान ताणें हे पेटे व्हेल्यात. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हे बुधवारा राती गोंयांत आयिल्ले. ते बिरेस्तारा सकाळी परतून दिल्ली गेले. तांच्या ह्या ल्हानशा गोंयच्या खासगी दौऱ्यात तांणी गोंयच्यान वतना जॅक रसेल टेरियर हे जातीच्या सुण्यांचे 2 पेटे व्हेल्यात. ल्हानशे खासगी दौऱ्यात तांणी म्हापशेचे समाज वावुरपी स्टॅनली ब्रागांझा हांच्या घरा भेट दिली. ब्रागांझा हांच्या कडल्यानूच तांणी हे पेटे व्हेल्यात. राहुल गांधी घरा आयिल्ले कडेन सामको सादो आनी फ्रेंडली आशिल्लो अशें ब्रागांझा घोव बायलेन सांगलें. And we run a place called Animal Kingdom in Mapsa, and we have several breeds, exotic breeds. We breed dogs, and among that is the Jack Russell Terrier breed which we have introduced into India. We are the first ones to introduce short-legged Jack Russell Terriers into India, and today Mr. Rahul Gandhi ji came to our place to see the puppies, see the parents, and play with them and choose the puppy for himself. We found him to be a very humble, down-to-earth person. He was like a friend. He chatted with us just for a few minutes. Most of the time he was engrossed with the puppies, playing with the puppies. आम्ही आज चड खुशी की आमच्या घरान आय राहुल गांधीजी येयलो, स्पेशली कुत्रो पळोवपाक, तेजे वांगडा खेळलो खूब गोत, आनी एक कुत्रो तो ऑलरेडी घेवन गेलो आनी एक फाटल्यान परतलो. कित्याक आयज तेका एकाची फ्लायटीर आमी धाडला एका कुत्र्याक, आनी फाल्यां परवां घोडेक आमी केन्ना ते डिसायड करता दुसरो कुत्रो धाडटले. आनी आमी ह्या फिल्डार हांगा खूब वर्सां जालीं आहा, कमीतशी कमी 23-24 वर्सां जालीं आहा ब्रिडिंगान, बोर्डिंगान. आनी ज्यो ट्रॉफी दिसता फाटल्यान त्यो आमच्यो शोईंगाच्यो ट्रॉफी आमी बॉक्सरान नंबर 1 इन इंडिया. आनी जॅक रसल ब्रीड जी आहा ती इंट्रोड्यूस केल्या, शॉर्ट लेग जॅक रसल ब्रीड इंट्रोड्यूस केल्या, ती आमीच केल्या आख्खे इंडियेन. सो ऑलमोस्ट ऑल द आख्खे इंडियेक जे सुणे आहात जॅक रसल ते आमचे कडसून गेले ऑलमोस्ट 80% म्हणल्यार जाता. तर हांव चड खोशी आयज एक नांव जालें म्हजें राहुल गांधी म्हज्या घरान येवन आनी एक सुणो चूज करून आनी तो घेवन वचून. म्हापशेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. जिप्सम आणि बॉक्सायडीच्या येरादारीक लागून मुरगांव वाठारांत व्हडा प्रमाणात वाऱ्याचें प्रदूषण जाता आनी हाका लागून थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जाता असो आरोप संकल्प आमोणकरान केला. तशेंच कोळशाच्या येरादारीक लागून व्हडा प्रमाणात प्रदूषण पातळ्ळा. हो प्रश्न सरकारान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी आमदार संकल्प आमोणकरान विधानसभेत केली. स्पीकर सर, speaking on from my constituency in the MPD port, it is regarding dust pollution.
arising out of various cargo handled at Mormugao port is a major issue in Mormugao constituency and surrounding Vasco city. Cargo such as coal, bauxite, limestone, iron ore, gypsum are handled at Mormugao port, which are causing severe dust pollution, leading to a health hazard. मागता आमच्या मंत्र्याकडे हे जे कार्गो आसा पळय स्पेशली आमचे जिप्सन आनी बॉक्सायड हे कार्गो इज व्हेरी व्हेरी हायली पोल्युटेड. म्हाका खबर ना तांकां कशें परमिशन मेळटा मुर्मुगांव पोर्टान हाडपाक वेन दे हायली पोल्युटेड कार्गो. आनी ह्यो ज्यो कंपनी आसा डेल्टा म्हणून कंपनी आसा थंयसर इट इज फ्रॉम मेंगलोर. डेल्टा म्हणून मोहिदीन म्हणून कोण आसा बेंगलोरचो आसा तो हे हँडल करता आनी तेज्या वांगडा ट्रान्सपोर्ट जे करता ते आमचे खंयचे करता शेट एंड कंपनी बर्थडे हे खंयचले लोक बेलगांवचे आनी कंपनी कोण इम्पोर्ट करता इंडाल्गो तीवूय कंपनी बेलगांवची. अरे हे सगळे तुम्ही भायर व्हरता ट्रान्सपोर्टेशन तुम्ही भायले लोक आमचे गोंयकारांक हेच्या भितर कसलोच फायदो ना कोणूच भितर इन्वॉल्व ना आनी हांव मागता मंत्र्या कडेन हेचेर एक्शन जावची म्हणून. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.